मोकळा जेजू, आमी एकसुरी केन्नाच ना. आमच्यान एकसुरी केन्नाच जिवंक जायना, पूण आमी जियेता आनी हेंच जावन आसा आमचें पातक. तुवें आमकां तरेतरेच्या पातकांच्या फासांतली सुटयल्याय, आमकां सोडवण दिल्याय, पूण ती आपणावच्याक आमी आमचें पातक कबूल करूंक जाय. ताचो परिणाम आमच्या उतरांनी खोर्ल्यांनी चालींतल्यान जसो दुसऱ्यांचेर घडटा, आनी हे परी आमी तुका बोश्टयता दुसऱ्यांच्या जिवितांत, तें हें सगळें पातक तूं आमचें पयस कर, काडून उडय, नितळ कर आनी आमकां शुद्ध निर्मळ तुजे बरोबर घडून हाड. जेजू, सगल्यांक तुवें आमकां तुजे कुडींत तरेतरेची जबाबदारी दिलेली आसाय आनी सगल्यांनी आमी पूर्णपणे 100% ती पाळच्याक तूं आमकां कृपा दिताय. भितरल्यान आमचें अंतरीक जिवीत अदीकान अदीक जागृतायेन जिवंक आमकां मदत कर. आनी तुवें आमकां हांगसर आपयल्याय तुजे बरोबर हो वेळ सादच्याक. आनी हे परी ह्या मागण्यांतल्यान जेन्ना आमी शिंतिदान हे मागणें कोत्तेल्या, तेन्ना तूं आमकां भितरल्यान नवसरून तुज्या जिवितान अदीक भाग दितलोय म्हणून आमकां खात्री आसा. दिसा दिसा आमचें जिवीत आदले भाशेन न्हय, पूण सगल्या सांत भक्तांनी आमकां दाखयलां मागण्यांतल्यान तांचें जिवीत तुजें जिवीत ती जिवंक लागल्यान, तुजीं उतरां, तुज्यो कोरन्यो मोगाच्यो दुसऱ्यांक अणभवंक मेळ्ळ्या. आनी ताका लागून ती आमी म्हणटा सांतां भक्तां. जेजू, आमचे भितर तूं आसाय म्हणटच आमी आतां दोळे बंद करून साश्टांगी पडून सगळें आमचें जिवीत तुका समर्पिता. आनी आमची पातकां चड करून, कित्याक ही आमकां आडायतात, फुडें वचोंक दिनात. आनी तुज्यो ज्यो सवलती आमकां दिलेल्यो आसाय, जी देणी आमकां तुवें दिल्ली आसाय, ती आमी आपलेपणांत वापरूंक लागली म्हणटच आमी ती सारकी वापरिनात, पूण तुजे बरोबर वापरूंक लागली म्हणटच ती फळदायक जावंक लागता आनी आमची प्रगती जावंक लागता. ताका लागून आतां आमी साश्टांगी पडून आमची तकली तुज्या पांयाचेर धरून तुका हें आमी समर्पण कोत्ता काळजान थावन. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. दोळे आमचे उक्ते करून जेजूचेर साक्रामेंतान आसलेल्या आमी तेथी रावया. ताका पळोवनूच रावया. आनी आमकां भावार्थान आनी भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताची किरणां आमच्या दोळ्यांनी शिरून आमचे भितर ती आमकां नितळकाय हाडटा आनी ताच्या निर्मळपणान तो घडोवन आमकां दवरता, तें आमी अणभवया.
आनी ह्या निर्मळपणांत आमी सगळीं आमच्या भावा भयणां पासत आख्ख्या संवसारांत जी शिंपडलेली आसा, जावं भुरगीं तरणाटीं जाणटेलीं कोणूय जावं, सगल्यांक आमी आमच्या ह्या मागण्यांत दवरया. कित्याक न्हयच आमी पूण खूब आनिकूय लोक मागणे कोत्ता. आमी उलोवंक जाय खरें, आमी दुसऱ्यांक समजुणी हाडूंक जाय, पूण हें सगळें मागण्यांतल्यान अदीक बरें जावंक लागता. कित्याक आमचो हेतू दुसऱ्यांक सकयल घालपाक न्हय, तांकां बावरावपाक न्हय, पूण तांकां आपणावपाक आनी जेजूच्या ताब्यांत करून तांचें जिवीत जेजूचें जावंक होच जावन आसा आमचो हेतू मागण्यांचो. तर हे मागणेक आतां आमी कोत्ताना जेजून आमकां देव कोण पळय तो सांगलेलो आसा आनी ताणें कशे भशेन आमकां आपल्या जिवितान घडोवन हाडलेली आसा तें आमी आतां उच्चारून हो भावार्थ अदीक खोलायेन आमचें जिवीत जेजू सोबें पवित्र रित्वे बरोबर सायबिणीमान जियेली ते भशेन आमी जियोया. सोत मानता देवाक, सोदपो दितात बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयताय जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका किपिलो, तो मेलोल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तुयतान जिम्यान मेलोल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एककार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरलेले सुरेश पोचते सास्त्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरी कृपेन बरलेले सुरेश पोचते सास्त्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरी कृपेन बरलेले सुरेश पोचते सास्त्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदा सदा काळ. आमेन. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. आंकपार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मूचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली तुवें वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड अपुरबायेचे, सर्वेस्पर तुजें सोबें आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणल्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कुरपेन बोलले सुरेश पोचुटाय सावस्त्रे मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे कुरपेन बोलले सुरेश पोचुटाय सावस्त्रे मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरे कुरपेन बोलले सुरेश पोचुटाय
तुझ्या स्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझ्या स्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझ्या स्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझ्या स्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझ्या स्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझ्या स्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझ्या स्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलले सुरेस्पो तुझ्या स्त्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या वजांतली और स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो संतोषाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-2. एलिझाबेथीन मारयेचें नमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलोल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्या मोदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या अप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे रायस आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्ट रायस आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिव नाका पूण वैच्यांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुजे दया आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज्य येसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुजे दया आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज्य येसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुजे दया आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज्य येसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुजे दया आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज्य येसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुजे दया आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज्य येसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुजे दया आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज्य येसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुजे दया आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज्य येसू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस्पोर तुजे दया आसा,
ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलोले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदाकाल आमेन. ओ मोच्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उच्चांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नगरान दुर्बलपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7 आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां काणावळीन सुवात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुठलावन कावणीन दवरलो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचो आपूत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदाकाल आमेन. ओ मोच्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां कोणांतल्या उच्चांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरान भेटयतात. ल्यूक 2:22 मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना अशें जालें. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावन. आमचो दिसपाचो एक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वो स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर. भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रा मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां थांड्यान पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा
उस्तोऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां यमपणांतल्या उज्यांतली और स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. आरतटी घेऊया. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोहिमा तुका वंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकाराटन करता आमी गायन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मातेव 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सोर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवून येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गार तावन एक ताळो असो गाजलो. हो म्हजो पूत चड अपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तालनेत पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्प तुज्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. अगेती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्प तुज्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. अगेती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्प तुज्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. अगेती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्प तुज्या ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोव आनी सदोय तुजो पूत जेजू. अगेती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनवती कर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पत ज्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पत ज्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पत ज्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पत ज्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पत ज्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पत ज्या ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदैव तुझा पूज येसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ मोच्या मोगाच्या जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निबार आमकां आयकोणांतल्या उच्चांतली, वो सरकार सगल्या आत्म्याक, वो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवान लग्ना वस्र्यान जेजूची आप परगटणी. जुआंव 2:4-6 जेजून तिका म्हणलें, ओस्तरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगी तितलेंय तुमी करात. तुंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तालनेत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा
ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू मगे मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू मगे मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा कुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आदानी सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली पोर सरकार सगळ्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची परगोटणी मार्कू 1:14-15. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाच्या राज्याचें शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलोलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मांडून घेयात. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तालनेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मगे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मगे मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मगे मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मगे मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मगे मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मगे मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मगे मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मगे मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मगे मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मगे मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतानी सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:20-9. मागणें करता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदललें आनी ताची न्हेसण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तालनेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मगे मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो
तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर तुझे टाय आसा स्त्रियां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो आपूच जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानांची स्थापनी ल्यूक 22:19-20 आनी ताणें उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे बसत समोर पोंची आसा म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार हें म्हजें रगत तुमचे बसत हांवें बारोवचें आसा. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एकरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा उस्रा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस्पो तुजे ताय आसा
उत्सवामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उत्सवामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उत्सवामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस पो तुझे तायसा उत्सवामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोयमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ मोच्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्या. आमी गायन घेवया D25 क्रिस्ताच्या आत्म्या. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी मोचे तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका धाडूस कर नानोय म्हाका क्रिस्ताच्या पयलो दुखीचो मिस्तेर जेत्समनी मोळ्यान जेजू मागणें करता. ल्यूक 22:40 ते 45 आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोदनीर गळटल्या रक्ताच्या दाट तेंब्यां वरी जालो ताचो गाम. आनी मागणें करतोच शिसां सरशीं उठून ये जाल्यार ते कोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां यो तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय सावस्तुऱ्या मोदे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय सावस्तुऱ्या मोदे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय सावस्तुऱ्या मोदे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय सावस्तुऱ्या मोदे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय सावस्तुऱ्या मोदे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुजे ताय सावस्तुऱ्या मोदे तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोचताय सावस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोचताय सावस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोचताय सावस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पोचताय सावस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उच्चांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो करतात. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जर्मण मारूंक लायले. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां तालनेत पडोवंक दिवं नाका, पूण वैच्यांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा, ओस्तोऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा, ओस्तोऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा, ओस्तोऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा, ओस्तोऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा, ओस्तोऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा, ओस्तोऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा, ओस्तोऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा, ओस्तोऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा, ओस्तोऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलवले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा, ओस्तोऱ्यामध्ये हितून सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उच्चांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात. माते 27, 28 ते 29 तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी
जेजूक राज निवासांत व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आभरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडून ते म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नोमान तुका. आमच्या पासर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिवं नाका पूण वैचांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पुत्र आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ मोच्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या वचांतली और सरकार सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी तो आपलो कुरीस वाहून कोट्ट्याच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामीक भाशेन गोलगोथा. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिवं नाका पूण वैचांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा
उस्तरेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वस्पच्छताय आसा उस्तरेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वस्पच्छताय आसा उस्तरेमध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ मोच्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां कोणांतल्या उच्यांतली पोर सरकार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू कुर्सार मरता. ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांक जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायच्यातली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पोर जायसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ते मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पोर जायसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ते मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पोर जायसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ते मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पोर जायसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ते मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पोर जायसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पोर जायसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पोर जायसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पोर जायसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पोर जायसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस्पोर जायसा उसऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर नती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ मोच्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां दिवार आमकां कोणांतल्या उच्यांतली पोर सरकार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. D25 दुसरो कोडो आमी घेवया. पवित्र कोश्टानो म्हाका there
वेगळो हांव सोरो कधीच दिवनाका. पयलो अर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कूस 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियो नाकात. कुर्सार मारलोल्या नाजारेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेलो ती सुवात पळयात. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोई तुझो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ मोच्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली, पर सरकार सगल्या आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो अर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिसांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गार चडटा. मार्कूस 16:19. आनी सोमया जेजून ताचे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो, आनी तुवें तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो
आनी सदो तुजो पुत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सर्वेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पुत जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या वच्यांतली पर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून बसयलोलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोन इतिहास 2:2 अवचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गा वेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें गोर भरलें. आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तालणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वयच्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले श्रेस्पो तुजे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. मागे ते मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. मागे ते मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत जेजू. मागे ते मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पुत्र आणि पवित्र आत्मा आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो अर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडीत 13:18. म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगळ्या अवसऱ्यां भितर बो वाडत्या सर्वेस्वराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो एक रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरी कृपेन बोलले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरी कृपेन बोलले सर्वेस पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो अर्काचो मिस्तेर. अंकवार मारयेक देवान स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशवणी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र कुणां दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलोली एक बायल, तिच्या पांयां तळा आसलो चोंदरीम, आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो एक रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायें सा
उस्त्रामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा बापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कृपेन बोलले सर्विस पोच ठायसा उस्त्रामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा बापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कृपेन बोलले सर्विस पोच ठायसा उस्त्रामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा बापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कृपेन बोलले सर्विस पोच ठायसा उस्त्रामध्ये सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा बापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कृपेन बोलले सर्विस पोच ठायसा उस्त्रामध्ये सुदैवचो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा बापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कृपेन बोलले सर्विस पोच ठायसा उस्त्रामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा बापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कृपेन बोलले सर्विस पोच ठायसा उस्त्रामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा बापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कृपेन बोलले सर्विस पोच ठायसा उस्त्रामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा बापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कृपेन बोलले सर्विस पोच ठायसा उस्त्रामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा बापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कृपेन बोलले सर्विस पोच ठायसा उस्त्रामध्ये सुदैवचो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा बापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमांमध्ये कृपेन बोलले सर्विस पोच ठायसा उस्त्रामध्ये सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू मागे ती मरे देवाचे मायेक आम्हा बापया खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां हेमपणांतल्या वचांतली हो सरकार सगळ्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्या D25 तिसरो कोडो आमी घेवया. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका पळय तुजी सोशियो तूं म्हाका फॉर्माय बोलता सांगाती तुका वागांच्या तुजी सोशियो तूं म्हाका फॉर्माय बोलता सांगाती तुका वागांच्या. नमान राणे काकडचे माये तुसके आमचे जिवीत अमृतानी बरवसो आमी पोतेची वेगळी बाळकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणात सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दये शेरातिनी तुजी काकडीची नदर घाल तू कोनवाळे आनी मोगाल तुलो बागवार मारये ह्या पोतेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंत देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसयला ते आमकां फावो जावच्याक. मागुया देवा एकल्यास तुज्या पुतान आपल्या जिविता मना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंत आंकवार मारयेचे भोव पवित्र जायेचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवची आनी बसयलेले आसा ते आमकां मेळोशे कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कर माये
उगडास कोर हे बो कोनवाळे आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणू येतेले तुझ्या गोपान मागतेल्यांक तुझी मोदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलाशिरो दिनासतना उरलो म्हणून पातयेवन ह्या बोरवाशान हांव येता तुजे बेगेन हे आंकवारी म्हजे माये हांव येता तुजे सोशी तुजे मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखीवून हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करी नाका म्हज्या मागण्याची पूण दोयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफळ तें कर आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा देवा म्हज्या तारका खातीर जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकोडीचेर ताणें दिश्ट घाली होय आतांच्यान सगल्यो पिनकां म्हाका म्हणटल्यो सुपागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोरू बोलिसलो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिनकेचे पिनकेन ताची दया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता कालचान गोर दवरतल्यांक दुस्पाटायता पदवीदारांक तो सदरा वयले शेवटिता हिन हलक्यांक उंच उबारता बुकेलोल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा अब्राहमानी ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकलुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक शेरोनाक घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतांनी सदा सदा काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतांनी सदा सदा काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतांनी सदा सदा काल आमेन. R35 घेऊया. संस्काराक इतल्या वळत्या संस्कारी नमान करता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोरता सोयबाचे विशोय आमचे घुस्पता गुटा मुखार तिरवाडोय आमचो बाबा सोय मोरते विशोय दिना प्रितीच्या बाबा आमच्या सोय दिवन बुदाक दाच्या मुरगोटून काळजा तोड्या वंदुया वागाडोया उपसोयल्या तांचे मुलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संसार खातीर मोडा मान दिवया सासना सासना तुवें तांकां स्वर्गीचो उणो दिलोय मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून ह्या वरवीं थोमनासणचे सुरवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक